प्रेसाचे आयचे ग्रामसभेक स्वागत करता. आयज आमची ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटींग आसली आणि तुम्ही जाणा आसतले की आता ग्रामसभा आमी म्हाका डिस्कशन करून आमी फुडल्या संडे 29 आमी ग्रामसभा एजेंड केला. आयज लोकांचो डिमांड कसो आसलो, फकत एजेंडा 3 आसले, तो कन्फर्म प्रोसिडींग ऑर्डिनरी ग्रामसभेचे आनी बजेट पास करपाचे आसले आनी टू डिस्कस डेव्हलपमेंट प्रपोजल. हे तीन आसले. आम्ही ही नोटीस काढलेली 23/2/2026 म्हणजे त्या दिसा लास्ट टाइम बायलेली तिने सांगलेली की आमकां ग्रामसभा घेवपाक जाय. आमी ग्रामसभा घेतली आणि तिका नोटीस त्या दिसा नोटीस काढली आणि व्हेन्यू आमी आमच्या पंचायती वयरूच आमी जो रेग्युलर घेता तोच आमी व्हेन्यू सेट केलो की ही ग्रामसभा आमच्या पंचायती हॉलान जातली म्हणून. आयज सेट बीन जालें, नोटीसी पावले, प्रपोजल बीन सगळ्यांचे प्रपोजल बीन आयले. प्रपोजल आयले मागीर लोकांचो डिमांड जालो की सकाळी सांगपाक लागले की जेन्ना लोक थोडे बसलेले, थोड्या लोकांक म्हणपाक लागले की आमकां ग्रामसभा ही सकयल जाय म्हणून सांगलें. हांवें तांकां सांगलें ग्रामसभा आतां सकयल घेवंक शकना की आमी व्हेन्यू आमचो सेट केलेलो आसा आनी नोटीसी सगळे सर्क्युलेट जालेली आसा म्हणून आमी तांकां सांगलें. पूण तरी पूण मागीर तेंच्यांनी केलें की ना सरपंच फुडें घे. हांव तांकां एग्री जालो. तांकां सांगलें बरें चल, तुमकां दिसता जाल्यार फुडें ग्रामसभा एजेंड करया आनी आमी फुडली ग्रामसभा भायर घेवन वताले, माटो बीन घालून एक घेवन तांकां सांगलें तांकां डिस्कशन. आतां डन जाल्लें 29 आमी ही ग्रामसभा आमी कंटिन्यू करतली 29. तेच प्रपोजल, तेच मिटींग, न्यू फ्रेश नोटीस काढून व्हेन्यू आमी चेंज करतलो. व्हेन्यू चेंज करून आमी फुडलो हे करतलो. सरपंच आतां तुका कित्याक लागून गरमी जाता भायर घेवपाक ना तेच तुका सांगलें पळय, आमी पयलीं ज्या दिसा पळय लोकांनी केल्लें की त्या दिसा नोटीस काडली की आयज आनी नो. पूण आतां पळय टायमार जे तुमी टायमार आतां येवन सांगता की व्हेन्यू चेंज कर, तसो जावंक शकना न्हू. ना हांवें तांकां सांगलें, तेंचे आयको तुमकां जर नाका जाल्यार फुडली डेट दिवया. तुमकां सांगलें 22 तारीख 22 तारीख पावचे ना म्हणूंक लागले. तर 29 घेया. 29 पयलीं ना म्हणूंक लागले. मागीर 5 तारीख तिनूय तिका कंटिन्यू हांवें संडे दिल्ले. चल फुडले 22 तारखेचो संडे आसा, 29 संडे आसा आनी 5 तारीखचो. मागीर तेच्यानी आतां कन्फर्म केला कित्याक की 29 ही ग्रामसभा घेवची म्हणून भायर करून लोक सगळो एग्री जाला. फ्रायडे दीस तेंच्यांनी मेल केल्लो म्हणून सांगता तुका. पळय काल सेकंड सॅटर्डे जालो, आयज संडे, म्हणजे काल आमी पंचायत सेकंड सॅटर्डे ऑफ आसली, पंचायत बंद आसली. पूण आतां सकाळी तेंच्यांनी डायरेक्ट आमकां काय खबर नासलें, आमी डायरेक्ट आमच्या हॉलान गेले ग्रामसभा घेवपाक लागले. तेन्ना लोक मागीर येयलो आनी सांगपाक लागलो कितें की सरपंच भायर घे म्हणून. आमी सांगलें भायर घे म्हणून नाका, फुडली जर तुमकां जाय जाल्यार फुडली आमी कंटिन्यू एप्रिलाची आमी ग्रामसभा भायर घेवन तांकां हांवें सजेस्ट केलें. मागीर ती डिमांड रावली. पूण आतां एग्री जाली आमी. बरें पॉझिटिव्ह तिका सांगून हांवें तिका 29 रिटर्न केला. बाहेर कित्याक घेवंक ना तुमी? बाहेर कित्याक घेवंक ना म्हटलें? केन्ना म्हणटा बाहेर कित्याक घेवंक ना म्हटलें? पळय आमी तिका सांगलें हांवें की लास्ट टायम जे तुमकां सांगलें आमी 23 फेब्रुवारीक आमी नोटीस काडलेली आनी हो सगळो आमकां एजेंडा बी सगळो आमकां दाखोवचें पडटा. म्हणजे खंय मिटींग घेता, टायमींग कितको, एजेंडा कितें कितें डिस्कशन जातलें, हो सगळें नोटीसर आमी तिका दाखोवचें पडटा. त्या टायमार हांवें तिका सांगलें बाबा पळय आमी हो व्हेन्यू पयलो सेट केल्लो, आतां तुमी येवन जर डायरेक्ट करके आमी आख्खे लीव बीन करचें पडटा कंटिन्यू. तो 2-3 दीस पयलीं आमी काम चालू करता, म्हणजे ग्रामसभा आसा सगळें क्लिनींग बीन करून सगळें आमी तें कंटिन्यू जाता. पूण आतां सकाळी जर मॉर्निंग जर येवन जर तुमी सांगता की भायर घेवन कशें सांगता, हांवें ताका सांगलें तुमकां दिसता एक करी आनी काबार करी आनी फुडली एप्रिलाची आमी पायजूच घेवन तांकां आमी डिस्कस केलें तिकडे. नेक्स्ट व्हेन्यू खंयसर ते डिसायड भायर घेतले आमी. आतां आमच्या पंचायती फुडें ग्रावंड आसा पळय ना, तो माटोळ बीन घालून आमी घेतले. आता ही ग्रामसभा कितल्या म्हयन्या उपरांत जातली? पळय आमची पेंडींग आसली तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट ती जाली. आतां ही आमची जानेवारीची ग्रामसभा जानेवारीची ती कोड ऑफ कंडक्ट घालता तेन्ना ती जावना. मागीर जानेवारीची कंटिन्यू आनी मागीर एप्रिलान घेतली. पूण ही आमी कंटिन्यू जी जानेवारीची आहा ती आमी या फुडल्या संडे बट लास्ट केन्ना जाल्ली? 3 ग्रामसभा घेवंक ना म्हणून ती म्हणजे ती तुका सांगता लास्ट 3 ग्रामसभा 2 ग्रामसभा, एक ती कोड ऑफ कंडक्ट निमतान उरलेली आमची आनी तो आमकां जाण आसलो आमच्या चिमला गांवांचो विषय तो डिस्कस जाले. डेट केन्ना जाल्ली? डेट केन्ना लास्ट केन्ना जाल्ली? एज पर इन्फॉर्मेशन लास्ट ग्रामसभा 8 महिन्या आधी हय, जाल्ली. 8 महिने जाले. तेच्या उपरांत इतलो ब्रेका उपरांत आयज ना, ग्रामसभा जाता मागीर- ती सुद्धा आता पोस्टपोन जाता बिकॉज ऑफ व्हेन्यू इश्यू. व्हेन्यू इश्यू. बट जे टॉपिक जाता इतले टायम 8 महिने जाले ग्रामसभा जावना. आता इतले टॉपिक सादे अशेच ना चड पळय कितें आहा एजेंडाचे चड नासले. जे कितें प्रपोजल तेंचे आहले 10 प्रपोजल आहले ते प्रपोजल आनी बजेट आनी आमचो प्रोसिडींग आहली ती काल लास्ट तिनूच एजेंडा आहले, चड एजेंडा आहले आनी सगळ्यांचे आमी प्रपोजल जे एक्सेप्ट केल्ले. हय ना की जे घेतला तितके आमी एक्सेप्ट केल्ले प्रपोजल आनी एग्री जाले. मेगा प्रोजेक्टार लागून तो इश्यू जाता. हय पळय लास्ट टायम मनील बाब तूं जाणा आसतलो की विशय जालो आनी आमी डिस्कशनूय केला ते बाबतींत आनी आमी TCP लेटरूय दिलेलें आसा आनी हांवें सायट ऑफिसराक घेवन आमी सायट इन्स्पेक्शन करून ताका धाडला आनी आमी रिपोर्टूय धाडला जे आमचो कितें आनी आमी लास्ट टायम
मागीर परतून आमी तांकां इंटिमेट केल्लें की तुमी रिपोर्ट बेगान दिवचो म्हणून आनी ते तांकांय सांगलां की जो पर्यंत तुमचे हांव लोकां वांगडा तांकां सांगलेलें आसा जो पर्यंत तुमचे सॉर्ट आउट विशय जायना तो पर्यंत काम करूं नाका म्हणून हांवें बिल्डराकूय सांगलेलें आसा की तेजे वखन ते सॉर्ट आउट करपाक जाय विशय कांयच ना फकत एक प्रोजेक्टाक लागून मातसो विशय आहा तेजेर डिस्कशन जालें ते काबार कांय व्हडलो विशय ना आनी एजेंडाय सोड नासले बरें जातलें की लोक आमचोच आनी लोकांनी बरो पळय हांवें सांगलें की लोक थोडे आतां म्हणजे बिगान जावचें म्हणून लोक मातसो हें जाल्लो ना पूण लोकांक हांवें बरे बायन समजून तांकां सांगलें तुझेर एक एलिगेशन केलां की तू फेस करून सोदिना अरे फेस करून ग्रामसभा कशी घेतला आता फेस ग्रामसभा घेतली मरे ग्रामसभा फेस कसो करू शकता हांगा हांव घेवचेच नासलो मरे तांकां विचारूनच हांवें ग्रामसभा घेतला मरे तांकां आमी 1 तारीख घेता सांगलेली ती 1 तारीख पावना सांगूंक लागली मागीर 8 तारीख सांगलें 8 तारीखूय पावना म्हणून तांकां आयची डेट लागून तांकां विचारून डेट कन्फर्म केला मागीर तुका तरी खबर आसतलें डायलॉग करून मागीर तुका तरी खबर आसतलें बी तूं लास्ट टायम लागून जाल्यार तूं आसलो की हांवें तांकां विचारलें बाबा केन्ना करुया डेट तांकां विचारली ना 1 तारीख ना 8 तारीख पावचें ना म्हणून 8 तारीखूय पावचें ना म्हणून लागली म्हणून आमी तिका 15 तारीख काडली 15 तारीख काडून आतां लागून तांकां सांगलें की 22 तारीख काडया 22 तारीख पावना म्हणून लागली ओके 29 काडया 20 तेंच्या आयकून डिसिजन घेतला ना की हांवें म्हाका जाय तें करूंक ना तिका विचारलें आनी आज फुडली डेट तिका दिला तेंच्या लोकांच्या तुमच्या उदरान दिला मरे डेट फुडली ह्या फुडें ज्यो हें जातली ग्रामसभा ह्या म्हयन्यांनी तिका गव्हर्मेंट दिसांनी तो फकत भायरूच जातली हय भायर घेवया भायर सांगला तांकां पळय लोकांचो डिमांड लोकांचे आयकपाकूच जाय लोकांनी सांगला जाल्यार म्हाका हें एक्शन घेवचेच पडटलें की हांव तर करूंक ना पूण आतां फुडली ग्रामसभा तांकां सांगला तुमच्या पंचायती फुडल्या ग्रावंड आसा तेजेर माटो घालून बरे भायर तांकां आमी फॅन लावन लोकून जाय जाल्यार फॅन लावन म्हणजे बंदोबस्त उदकाचो बंदोबस्त सगळो करून बरे भायर ग्रामसभा घेतली फुडली ओके ओके आयज सगळेच पंच मेंबर नासले ना असले थोडे कितें आसा कोणाचो पर्सनल म्हणजे कोणा एक्सपायर जाला एकल्याचो कोणाचो मागीर एकले प्रेग्नंट म्हणजे खूब तिचो पर्सनल विशय आसा तिगणाचो आनी सगळे 5-6 जाण आमी आसले सगळे नासले असले हय न्हू की सगळे नासले पूण आमी 4 जाण आसले आनी सगळे असले पंच आनी थोडे पर्सनल 3 जाण पर्सनल तिचे पर्सनल रिजन आसा तेंचे थँक्यू ओके म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर आयज आमची चिंबला पंचायतीची ग्रामसभा शेड्यूल आशिल्ली आनी आमी चिमलकारांनी ह्या सरपंचाक कळयल्लें की वयर स्कुलाच्या हितून जे पळय ल्हानशे जे क्लासरूम जे आसा पळय काय थंयसर जे तूं ग्रामसभा घेता आमच्यो थंयसर आमच्या लोकांक ग्रामस्थांक थंय ती जागा पाळोना आनी ताका लागून फाटले खेपो तश्यो हांगासर आमच्या ह्या ओपन स्पेसीन आमी ज्यो ग्रामसभा घेताले तशी ती घेवची म्हणून पूण इतकें आसून सुद्दां तेणी आपल्या हट्टान ग्रामसभा आसा ती वयर त्या क्लासरुमांनी स्कुलाच्या आयज दवरली आनी ही सभा सुरू जावच्या पयलीं ताका वचून आमी मेळ्ळे आनी ताका रिक्वेस्ट केलो अरे बाबा जे तरेन हांगासर लोक आतां जमा जाल्ले आसा तितून तूं कितें आमकां थंय मेंढऱ्यांक जशें भरता हितून गोट्यांनी तशें हें भरून हांगासर तूं हें घेतलो काय म्हणून ग्रामसभा घेतलो काय म्हणून तेन्ना हो तुजो जो सगळो सेटअप आसा सेटअप म्हणजे कितें आसा टेबल आसा तुज्यो फायली आसतल्यो जाय जाल्यार तुवें ज्यो वयर खुर्च्यो लावन दवरिल्ल्यो आसा त्यो खुर्च्यो आसा त्यो सकयल हाडपाक आमी तुका मदत करता पण ही जी ग्रामसभा जी आसा आमी सकयल घेवया ना आमी नोटीस अशी काडलेली आसा कशें काडलेलें आसा हें सगळें तो सांगपाक लागलो आमकां आनी शेवटी कसोच सकयल हाडपाक तो तयार ना जालो त्या बरोबर लोक वयर आयले आनी तुमी पळयल्लें आसा अनेकशे आमचे चॅनल जे आशिल्ले लायव्ह आशिल्ले लोकांची इतकीच मागणी आसली की सकयल घेवची आनी वयर जे तुमी पळयले जर जायत वयर ते आसा ते छप्पर जें आसा पत्र्याचें आसा तितून आनीक हे गरमेच्या दिसांनी आनीक गरमी जाता आनी फाटीं तुमी पळयला सांताक्रूज बावडो एकटो कितें आसा एक मनीस जाणटो मनीस तो ताणें ताका एटॅक आयलो गेलो तो सो आज कशें जाल्लें आसा हो सरपंच आसा आमचो इतको मदान जाल्लो आसा इतको अहंकारी जाल्लो आसा ताका लोकांचें कांयच पडलेलें ना आनी कितें करता आतां ही जी गेले जुलयान घेतलेली ग्रामसभा तेणी ऑक्टोबर मागीर जानेवारीची आनी आतां एप्रील येयलो की एप्रिलाची 3 ग्रामसभा आसा त्यो कितें उरता सांगपाक पेंडींग उरता सो सांगपाचें कशें आसा 22 तारखेर ताका तो आमी जेन्ना कंप्लेन गेली व्हिडियो की तो हें घेना म्हणून टायमार ग्रामसभा घेना म्हणून व्हिडियोन ताका हें काडलें कळ्ळें लेटर बरयलें की तूं आसा ते गेल्या म्हयन्याचे 22 तारखेर आसा ती ग्रामसभा घे म्हणून पूण हो परतून म्हणटा हांव इतको एका इतको अहंकार आसा ह्या एका भितर जेन्ना खुर्चेर बसता तुमचे कडेन हें दिवपाक तेज्या हितून
म्हणजे हत्तीचें बळ संचारता आनी आपूण कितको खरो आसा आनी आपूण कितें करता तें सारकें आसा हें तुमचे कडेन मांडपाचो तो प्रयत्न करता पूण ना हो दिसता तसो मनीस ना हेणी ह्या मनशाक हो जो आमचो सरपंच आसा आनी तो सेक्रेटरी जो आसा हेंच्यांनी आमच्या फाटल्या आतां जर पळयलो जर गेल्या 10 म्हयन्या भितर आमच्या फाटीन आमच्या गांवच्या फाटीन फाटसून सुरो घातलेलो आसा युनिटी मॉलाच्या बाबतींत म्हणा सगळ्या बाबतींत हांगासर जे कितें मेगा प्रोजेक्ट येता थंयसर सुद्दां सगळें हायडींग आमकां कांय हें करप ना आनी अशा परिस्थितीन ताका खबर आसलें युनिटी मॉलाक कितें केलें न्ही हांगासर आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून आमच्या ग्रामसभेन जे आमी ठराव घेतले आमच्या बरोबर रावले पूण जेन्ना लिगल लढाई जाली व्हिडिओने अपील फायल करपाचें अपील फायल करपाक फुडें येवंक ना तो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन अपील करपाक फुडें येवंक ना हितून हें जालो कळ्ळें न्ही आपल्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो हांव गेलो सो सांगपाचें कशें आसा की हेका कांयच हें पडलेलें ना हेचें सगळें फिक्सिंग आसता आनी ताका लागून हो मनीस कितें करता बंडाला मारीत आसता आनी एक ताका दुसरो म्हणजे ताका गर्व अशें आसा तो बीजेपीचो हांगासर प्रदेश अध्यक्ष ह्या हेचो आनी हांगासर तो हो सगळें आपलो हे वापरता त्या हितून ताका दिसता की आपल्याक साल्वार करपी सगळें हें आसा आपली मशिनरी आसा गव्हर्मेंट आसा अशें दिसता ताका सो ताका लागून आयज शेवटी कितें जालें की ग्रामसभा आतां म्हणजे जवळ जवळ 3-3.5 तासाच्या हेच्या सगळो हो जो कॅवोस जो निर्माण जालो हो फक्त सरपंच आनी पंचायती खातीर जालो आनी तितून शेवटी आतां अशें ठरलें की 29 तारखेर हो जो आयची जी ऑक्टोबराची ग्रामसभा जी आसा ती 29 तारखेर हें जातली आनी ताका आतां आमी तत्वता आमच्या ग्रामस्थांनी मान्यता दिल्ली आसा त्याच बरोबर हांव आनीक एक तुमच्या गोश्ट नदरेक काडूंक सोदतां की आसा ती आतां म्हाजी जानेवारीची आमची ग्रामसभा आसा ती जावपाची आसा थंयसरूय हो जो मनीस जो आसा ती केन्ना जायत ते आमच्यांनी सांगपाक जावचें ना कित्याक आतां लोकांच्या हांगासर आमचे चिमलकान येतले आनी येतले उत्सव जातले आनी ताका लागून परतून केवोस निर्माण करपाचो प्रयत्न करतलो हो मनीस कळ्ळें आनी हांगासर हितून हो जो गॅप जो आसा सगळो म्हणजे तो मुद्दम कित्याक टाळटा आसा की जे कितें प्रपोजल येयल्ले आसा तांकां ते सगळे सँक्शन दिवपाक हे ते करपाक तो हें आसा आयज जे तरेन आमचे प्रपोजल आसले वेगवेगळे म्हणजे मेगा प्रोजेक्ट येता आनी कितें येता सगळें हें ताका खबर आसलें आयज तो नागडो जातलो लोक ताका नागडे करतलो सामको हें ताका खबर आसलें आनी त्या प्रमाणे तेणी कितें केल्लें सांग पळया ही ग्रामसभा कशेंय ना करूं ताका खबर आसलें आमी विरोध करतले म्हणून आनी आपूण ती भितर वयर कोणा आपल्या मनशांक घेतलो आनी ते आपूण हे कन्क्लूड करतलो असो तेजो डाव आसलो पूण तेजो तो डाव जो आसा तो आमी हाडून पाडलो शिरवयकार म्हणून फॅमिली आसा गोवन एसटी ट्रायबल आमची चिमलची तिचे घराचे कितें केस जाला 18 वर्सां जाली सो अजून पसून तिका तो परमिशन दिना ताका कोर्टांतल्यान सांगलें ताका हें दिवचें म्हणून सांगलें 7 दिसां भितर अजून तो दिना आनी इंदिरानगर जें आसा तातूंत मायग्रेटेड लोक आसा तांची घरां हे आतां सरकार म्हाजें घर म्हणून ते आतां तांचे नांवार करपाक सोदता आनी इंदिरानगरची एक पंच आसा पळय तिजे मार्फत तांचेर कितें काडल्या कंप्लेन केल्ले कडेन आसा एक्चुली तिका आनी तांकां कांयच हें ना आमी आतां गांवच्या लोकांनी ठरयलां की ती ते शिरवयकार फॅमिली फक्त शिरवयकार फॅमिलीच न्ही जे आमच्या गोवन तांची घरां कोणाची कामां हाडयल्या ह्या पंचायतीन हाडयल्या कितें जर हें केलें आमी वचून त्या फॅमिलीच्या घरा कडेन ते गवणे हाडून मानाय हाडून ती काम चालू करून कंप्लीट करून घेतले एक जालें आनी दुसरो जो पळय ह्या पंचायती एक पांडुरंग सॉरी शिरोडकार म्हणून एकलो कोण पिवन आसा ताका राखणो म्हणून ही रस्त्यार भोंवता ती गोरवां सगळ्याक पळोवपा लागून ताका घेतिल्लो पूण तो लास्ट पिवन जालो आतां तो खंयचो इंदिरानगरचो बीएलओ आसा आनी तो आमकां बायलांक बुरश्यो गाळी मारता बुरश्यो म्हणजे तो स्वताक इतलो हें समजता की फाल्यां पुलीस आसा हांगा उबी राविल्ली कडेन आसा आमी पुलिसां उजेर सांगता आमी बायलो सगळ्यो एक जावन ताका मारतली सगळ्यो बायलो एक जावन मारतली हें ताणें नोट करून घेवचें PIनूय घेवचें आनी आमचो पळय सरपंच पळय थंय उबो आसा ताणेंय घेवचें प्लस ही पळय हांगा मामलेदार येयल्ली कडेन आसा तिणेंय घेवचें कारण आमी दीसभर कितें काडल्या पोटा पाण्याक पाटल्यो घेवन भोंवपी आमच्यो बायलो
कितें तो आमकां सकाळ फुडें पाटली घेवन ह्यो बायलो जेन्ना खंय पटा बरी भायर सरता वचपाक तेन्ना कितें काडलें तुमी कितें काडलें बुरश्यो गाळी मारता ते दीसभर मागीर त्या बायलांचे आमचे तकली सामकी हें जाल्ली कडेन आसता. एका वर्सूच ना कितें म्हणपाक सुद्दां कित्याक जाणा ही ग्राम सभा आसा पळय व्हिडिओची ऑर्डर येयल्ली 22 तारीख येवपाची म्हणून तेणें 22 तारीख ग्राम सभा घेवंक ना. जेन्ना आमी पंचायतीन येयली 23 तारीख आनी पंचायत बंद केली अर्दे वराक सुमार म्हणल्यार हाफ डे तेन्ना तेणें अंडर प्रेशरायज येवन तेन्ना तेणें आमकां ही डेट दिल्ली आयची 15 तारखेची आनी हो आयज स्टेटमेंट मारता थंय भितर बसोन की आपणें 1 तारीख घेवया सांगलें. हो फोटकिरो मरे वो हेणें 1 तारीख घेवया सांगोकूच ना. आमच्या वयल्यान डिमांड आहलो आमी ती ते येता ते 2 तारीख 1 तारीख तो संडे आहलो पळय त्या संडे घेवया म्हणून सांगलें. हो सांगता तुमकां हें प्रपोजल घालूंक मेळचें ना हें करूंक मेळचें ना 4 दिसांनी जायना फोर्टनायटी मिटिंगेक घालपाक जाय म्हणून आनी आतां हो मिडियाक भितर बसून स्टेटमेंट कसो दिता भितर बसून तो स्टेटमेंट कसो दिता. आमच्या लोकांच्या फुड्यान तेजे तोंड येदेशें जाता मरे दांत घेन हें करून दाखयता तो आनी आतां तेका येवन सांगपाक लागला आमच्या फुड्यान तेणें 1 तारीख घेता सांगलेली काय ना घेता सांगलेली ती. असलो नालायक सरपंच हो एका न्हू खबर आसा कित्याक इतले 8 म्हयने ग्रामसभा पेंडींग दवरला पळय कित्या खातीर ताका खबर आसा गांवांत जायते मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून हेणेंच सायनी मारला ती हेणें बॅगां घेतला म्हणून एका त्या इशूचेर आमी उलयल्ली नाका म्हणून हो आयज मुद्दम इतलो व्हडलो इशू केल्लो आसा हेणें आयज ताका 2 सेकंड सुद्दां नाका वयरसून सकयल देवपाक. आमी सगळ्या बायलांनी जावं सगळ्या लोकांनी रिक्वेस्ट केलो तुजे टेबलां कितें आहा खुर्च्यो कितें आहा आमी हाडून सकयल दवरता म्हणून तुका फकत ते स्टेप्सां देंवन सकयल येवपाकूच पुरो जाताले. इतलो व्हडलो इशू करपाची गरजूच नासलेली न्हू कित्याक एक कळोन येता की एका ग्राम सभात घेवपाक नाका म्हणून हेणें बॅगां घेतला ती कसो रिटर्न दितलो तो बॅगां सायनी मारला ते. दुसरो एक मिनट आमचो चिंबल पंचायतीचो जो सेक्रेटरी आसा हनुमंत बोरकार तो सामको धडधडीत सांगता कितें जर ताका विचारता आपल्याले कोण कांय करपाक शकना. आपूण मावीन गुदीन आलो मनीस मावीन गुदिनाक आपूण कितें काडला हप्तो पावयता म्हणून हे मावीन गुदीन पंचायत मंत्र्यान नोट करचे आनी जात तितले बेगीन ताका त्या सेक्रेटरीची हांगची उचलबांगडी करची. लेचर सांग इग्नोर करता म्हणल्यार कसलो सरपंच हो हुकुमशाहीचो सरपंच जालो न्हू. कित्याक जाय ही पंचायत सपोज इतले लोकांचे तर आयकना इतले डिमांड्स जाल्यार कित्याक जाय ही पंचायतूच नाका न्हू आमकां. जे पयलीं लोक कशें करताले पोर्तुगीज टायमार एक मनीस रावतालो ते झाडा पोंदाक पंचायत घेता तशीच आतां आमकां घेवची पडली. आतां ही आनीक 15 दीस फुडें गेले म्हणल्यार इशू आतां वाडत वयतले आमचे आनी केन्ना करपाचें आमी हे मेगा प्रोजेक्टाचे इशू केन्ना मांडपाचे. इतली गार्बेज आतां आमच्या गांवांत थंयसर पडलेली आसा ते हँडल जायना तेंचे कडेन केन्ना इशू मांडपाचे. लोकांक हांगा उदक सारकें येना हांगासर तेंची थंय इल्लिगल घरां म्हणटा तो 14 घरां वयता थंय लोकांची. ताका सांगलें आमी ते लायसन रिवोक कर म्हणून अजून तेणें लायसन रिवोक केल्लें ना ते केन्ना आमी इशू मांडपाचे हे ताका खबर आसा आयज व्हडलो प्रकरण जावपाचो आसा म्हणून तेणें आयडीएन तो वयर गेलो वगीत चोर कसो. आज चिंबलान कोणें तरी हात लायला कोणें तुजेर थापट मारला हो बायलांनी तुका कितें केलां तूं बरे भाशेन सकयल यो आनी आमचे कडेन उलय आमी तुका कांयच म्हणना म्हूण तरी तो हो सरपंच आमकां आयकना जाल्यार आमी हे बायलांनी कितें करपाची. फुडें कामाक हिंगा येवन सरपंचान म्हणून हिंगा कशीं करपाचें फकत इंजिनियरान आजार घरान हार करपाची सायन्यो मारपाची ताका रसीद दिवपाची तेंचीच कामां हे कडेन जाता आनी आमची जायना जाल्यार लोकांच्या देरांनी कित्याक भोंवताले वोटींग करपाक आनी आमकां हिंगा कित्याक आपण हाडटा आमच्या तोंडांतल्या उतरां भायर काडपाक. ताका बरी दिसता ती आयकोपाक ताका रुशीक लागता. आतां जेवण लोक ताका रुशीक लागतलें ह्या उतरान ताका टेन्शन बी कांय ना. कुंकटकर चिंबल म्हणजे संस्थेचो सेक्रेटरी खरें म्हणल्यार हो इशू आयज इतलो ल्हान इतलो व्हडलो इशू जावपाची गरज नासली. फक्त हो जाणून बुजून सरपंचान तो इशू क्रिएट केल्लो आसा हितून सगळ्यांचो टायम वेस्ट जाल्लो आसा सगळ्यांचे त्रास सोंसले ताका फक्त आमचो एकलो जबाबदार आहा तो सरपंच संदेश शिरोडकर. ताका खबर आसली ही ग्रामसभेक लोक जायतो येतलो म्हणून आनी हांवें ताका स्वता एज अ NGO मार्फत शुक्रारा दीस सकाळीं 11:30 कशी ताका ईमेल केल्ली बाबा जेन्ना उद्या आमची मिटींग जाता ती जवळ जवळ 8-9 म्हयन्यांनी जाता जायते इशू पेंडींग आनी जायतो लोक अटेंड करपाचो आसा सो तेन्ना ही मिटींग तूं कशी नॉर्मली भायर घेतालो तशीच घे. खरें म्हणल्यार आमचें ऑलरेडी हिंगा पयलींचे ग्रामसभेनी 2-3दां आमी ठराव मांडलेलो आसा की आमची जी ग्रामसभा आहा पळय न्ही ती सदांच भायर घेवची म्हणून. पूण जाता कितें पावसान आमकां लिमिटेशन येता की पावसान भायर घेवंक मेळना म्हणून आमी ती पावसान वयर घेता आनी
खंयचेय आमचो ग्रामसभेचो रिकॉर्ड काडून पळयत न्हू जितले लोक भितर हॉलान आसता न्हू तितले लोक भायर आसतात कॉरिडोरान नाल्यार थोडे लोक हिंगा सकयल आसता नाल्यार वयता म्हणून आमी म्हटलें ठीक आहे पावसान जर आमचे कडेन ऑप्शन ना जिमान तूं भायरूच घे आनी आतां म्हाका असं 2-3 वर्सां आतां सरपंच जाल्याक आमी असली आमची ऑर्डिनरी ग्रामसभा भायरूच घेताली आतां हीच ग्रामसभा ताका अचानक तुवें इतले गरमेन घेवची कितें ताका सामकें फादलें तेवूय ताका सांगून एडवान्स इंटिमेशन दिल्लें बाबा तूं भायर घे म्हणून आनी हें तेजी आतां हांव नकळो तेणी चूक केला काय जाणून बुजून केला म्हाका जाल्यार दिसता सगळे लोक सांगता हें तेणी जाणून बुजून केला आतां ताका कारणां थोडी सांगलाच आसली आमच्या रेगनन बायन कितें कारणां ती जायते जाण म्हणटा तेणी बॅगां घेतलेली आहा तितून सेक्रेटरी सामील आहा म्हणून इतलें जावन हांवें ताका कितें इतले लोक येयल्ले आसा न्हू जो जालें तें जालें म्हटलें आमी आतां कितें सकयल घेवया सगळे खुर्चे काडपाक या तुका शिफ्ट करपाक आमी लोक सपोर्ट तांकां करता सकयल घेवया बरे भाशेन आनी कंटिन्यू करुया तो तरी रेडी ना अरे आमी जेन्ना ग्रामसभा लोकांची न्हू लोक येयला आयटन ते तुका सांगता ना म्हणटा हिंगाच घेवया मागीर ताका दुसऱ्या हांवें सांगलें जर तुका तूं हिंगा घेवपाचीच ना आनी तूं म्हणटा मागीर घेता जाल्यार तूं म्हणलें ही आयची ग्रामसभा कॅन्सल कर आनी फुडल्या आयतारा घे सकाळीं 2 काय 3 वरां तेणी तिला आपूण एडा म्हणना घेवंकूच शकना आपूण एप्रिलान घेता म्हणूंक लागलो आनी मागीर सगळ्या लोकांनी जेन्ना वयर येयले दबाव हाडलो तेन्ना मागीर म्हणून 29 तारीख घेता मागीर तो म्हणूंक लागलो आपूण फुडल्या आयतारा घेता पूण मागीर लोकांचें मातशें लिमिटेशन जालें कित्याक म्हाका दिसता हे जे आमचे आतां 2 ग्रामसभा पेंडींग आहा सिन्स फ्रॉम द ऑक्टोबर तेवूय तेणी घेवना आनी ते घेवचे म्हणून ताका बिडिओन 22 फेब्रुवारीक ऑर्डर काडली आतां बिडिओ म्हणल्यार BJPचोच गव्हर्मेंट न्हू समजा तेच्या पार्टीनूच स्वताच्या पार्टीन ऑर्डर काडली ताका बाबा ही ग्रामसभा लोकांची घे तूं 22 तारीख पूण ह्या मनशान संजय शिरोडकरान आपले पार्टीचो सुद्दां हें कितें ऑर्डर आहा ती फॉलो करिना कितलो मुड्डर आनी कितलो सामको हरामी कसो वागता तो म्हणून तेन्ना मागीर नाइलाजान सांगचें म्हणटा आनी आमच्या लोकांक चड करून हे बायलां लोकांक मोर्चा घेवन पंचायतीर येवचो पडलो कित्या खातीर बाबा ग्रामसभा घे म्हणून ते वर्शी कायद्यान हेणी घेवंकूच जाय नालायकान सरपंचान असली कामां असली परिस्थिती हो लोकांचेर हाडटा आनी आयज पळय तेणी परिस्थिती हाडला इतली 3 वरां पुलीस म्हाका दिसता पुलिसांकूय ती चुकीची मॅसेज गेला आसतली हांव पुलिसांकूय सांगता हें जें सिच्युएशन तयार केलां सरपंच आमचो सरपंच शिरोडकर ह्याणी परिस्थिती तयार केल्ली आसा जाणून बुजून ही केल्ली आसा आनी घडये घडये पुलिसांक कितें करा आमी रेडी आहा आमी बरे भशेन मांडटा इशू न्हू उलयता न्हू भायर आतां गेल्यार पुलिसांचो एक सुद्दां येवपाची हिंगा गरज ना तांकांय जायतीं कामां आसता पूण हो सरपंच मुद्दम हें सिच्युएशन तयार करता आनी हांव मागता तुमच्या मार्फत हेजो कोण पळय गॉडफादर आनी कोण बॉस आहा न्हू ताका बाबा हेका सांबाळया आनी थोडे जाण म्हणटा ताका खंय भावी आमदार आतां फुडें ताका आमदार करपाचो आहा लोक ताका रावला फुडल्या कसो दारांनी येता आनी ताका पळय कशें आन्सरां मेळटलीं ती लोकांक तो फेस करिना आनी आयज तिणें एक उदाहरण प्रस्तूत केल्लें आसा लोकांचो कितलो भंय आहा तो ताका अरे तुजे आमी वोटर मरे आनी आमी तुजे कडेन बरे भाशेन मागलें मागीर तूं जालें सोडून दी भायर घेवया कितली एडामेंट म्हणून केली ती पळय आनी कितलो आतां लोकांक त्रास सोंसचे पडले ते पूण एनीवे आतां शेवटी आतां 29 तारीख ग्रामसभा आसा हो फुडलो आयतार सोडून दुसरो आयतारा तेन्ना हांव तुमच्या मार्फत सगळ्या चिंबोलच्या आमच्या गांवच्या लोकां कडेन मागता जे वोटर आहा तुमी मातशे कशे तरी टायम काडून हे मिटिंगे येवचे 29 तारीख आनी आमी बरे भाशेन आमचे इशू सामके व्हडले सिरियस पेंडींग आहा ते आमी बरे भाशेन मांडून ठराव घेवचो देव बरें करूं